आमच्या बापा स्वर्गावेल्या A2 page 1 A2 आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता तुका वंदन नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिव. तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. वर्साच्या वर्सा 31 वेर गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेस ती सगळीं जाणां हांगसर येतात हे मीस भेटोवच्याक. ही जावन आसा पयली रोमार वर्साची आनी ती खूब वर्सां जालीं हांगसर येत आसात. वर्शीं हें मीस सांगेचें दवरताले आमी, पूण आतां कोविडाक लागून मातसो बदल जाल्लो आसा, सकाळचें दवरलेलें आसा. तर हें मीस तांचे पासत खेरीत भेटयलेलें आसा आनी तांच्या सगळ्या कामगारां पासत जे कोण वावुरता तितल्यांकूय आनी जे कोण मेलेले आसा तांचेय पासत आमी मागता. पूण आयज आमी आलारिको कार्दोजो हाच्या ओतम्या पासत आनी अलेक्सीस कार्दोजो हाच्या जल्माच्या दिसा पासत आमी मागताय बी.
आणि तुमची खाजगी मागणी मनात दवरात आणि हे मिसान आता आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमचो सोदपदवेदार देव अधिकारान आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयता. जेजू अधिकारान आनी पदवेन आपली उतरां करण्या वरवीं थीर कोत्ता. तोच देवाचो भोक्त, जिव्या देवाचो पूत, व्हळा बळान आनी शोकतेन आपल्या उतरां आनी करण्या वरवीं बरी खबर परगोडटा. आयज सदांचे परी गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसांत वावर करपी भाव भयणां ह्या बाजिलिकेंत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी एकठांय जाल्यात. ताचे मजतीन देवाक दिनवासूंक आनी आर्गां दिवंक आनी तशेंच बऱ्या जिविताची मजत मागूंक आमकां जोण एकल्याक दिल्ल्या वावराचो अधिकार कर्णांतल्यान शार्ती पावोवंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन ह्या पवित्र मिसाच्या भेटेंत मागुया. भयणीनो भावनो, हो मातसो आवाज आसतलो हांगसर कित्याक ताणें काम सुरू केल्लें आसा. ते भाशेन कोत्तात, नोवांक येतात म्हणटत तें तांच्यान हें करूंक जायना, तर मातशी समजून घेयात. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची आमी बोगसणे मागया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेतात देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले वागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावों. Amen. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Page number A4, Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima, Mohima, Moima, Mohima, Moima Deva Kunsorgi. Shanti, 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 Nachaista Sosami. Sorvespora Deva, Sorgicha Raya, Sorpodvedar Deva Baba. Ami Dukha Namaskar Kota, Ami Dukha Dinvasta, Tuja Torvoi Baba Paso, Ami Dukha Vakanta,
बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाची शिली तू संसाराची पाप काटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी ऐकून घे मोहिमा 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 देवाकून सोडली शांती 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 ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत शिशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा 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 देवाकून सोडली शांती 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 ताच्या इष्टा संसारी मागुया सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनान तुजी बोजवण करूंक आनी बावार्थ आमकां शिकयतात त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फाव कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा आमेन आता आमी बसून चिंतून देवाचें उतर आतां आयकोया. दुसरे सुमोर्तीचे पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान आपले पोळचेक सांगलें, तुमचो सर्वेस्पोर देव तुमचेच मोदलो तुमच्या काशा भावां भितरलो म्हजे असलो एक प्रवादी उठयतलो ताका तुमी आयकूंक जाय. हें तुमीच ओरेब दोंगरार सोबेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन मागलोलें. तुमी म्हणलें, आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आकट्याचेर आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका ना तर आमी मरतल्यांव. आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तांणी म्हणलां तें सगळें खरें. तांकां तांच्याच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उजयतलो. ताच्या तोंडान हांव म्हजीं उतरां घालतलो आनी सगल्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हाचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावंक ना तें म्हज्या नांवां सांगूंक फुडें सोरात वो दुसऱ्या देवाच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो. देवाचें उतरें. देवाचें वळखकार. तुमचो जबाब जातलो, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. म्हणुया, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचें तारण, ताका वाकाणुया. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सोरपोट पोडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां
चोरवाक वेल्ल्यो शेलयो. जबाब. आयज तोरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. ताचो तालो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावया. जबाब. आयज तोरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोण्यान मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब. आयज तोरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून कोरीकाराक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हाका हुस्क्या मेकली तुमी जियेतल्या म्हाका जाय. लग्न जावन नासलेल्या दादल्याक सुम्याचे वस्तूचे हुस्को आसा, पूण आपूण सुम्याक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराची वस्तूचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपल्याचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एक लग्न जावंक नासलेले बायलेक वो एके आंकवारेक सुम्याचेंच पडलां, कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक पावता. पूण लग्न जाल्ल्या बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपल्या पतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमचे आडावाक सगळो फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगळे काळजान सुम्याची भोक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सरस्पराक जय जय. कालुकान आसलेल्या लोकान एक बोड उजवाड देखलो. मरणाचे सावलेन जियेतल्यांक एक उजवाड उदेलो. सरस्पराक जय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसो. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिश्य काफारनावम पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकवणी विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून, नाजरेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोस करूं आयला कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो भोक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, ह्या आनी कितें नवी शिकवणी आनी अधिकारान दिल्ली. मेळ्या आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते तांचे आयकतात.
आनी रोखडेंच गालिल्याच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. देवाचो भोक्त कोण? जेजू. पूण जेजू कोण? देवाचो पूत. तो कित्याक लागून संवसारांत आयलो? कित्याक देवान सगल्या मनशांक आपल्या सारकिल्ली रचलेली. आमी देवा सारकीं, देवाचीं भुरगीं आमी, पूण देवा सारकीं आमी जियेना जालीं. कित्याक लागून? देवाची येवजण कितें ती आमकां कळना. कित्याक लागून कळना? कित्याक आमचें भितरलें चिंत मन पळय आसा तें आमी आपल्यात सादता. तें आपल्याचेर थिरायलेलें आसा. तें तर आमी देवाचेर थिरायत ओतम्याच्या पावंड्यार जाल्यार आमी रोखडेंच देव आमकां कितें सांगता तें अळकोंक लागतलें, आमी आयकोंक लागतलें आनी त्या प्रमाणे करूंक लागतलें. आतां आमचे रेडिओ आसात न्हय, ते दुसरे चॅनल्सांचेर आमी ट्यून इन कोत्ता. ते भाशेन आमचें ट्युनींग भितरल्यान देवाचेर आसूंक जाय. तेन्नाच की ताचें चॅनल आमकां आयकूंक मेळटलें. आयकलें म्हणटच समजूंक आमी तें करूंक लागतलें. हे भाशेन आमचें सगळें घडोंक जाय. आनी आयज पयलें वाचप आमकां तें सांगता. देवान पयलो मोजेसाक, आब्रामाक आनी मागीर म्हणून हितून मोजेसाक निवडलो आनी देव ताचें सगळें उलयतालो. मागीर ताणें कितें सांगलें? ह्या फुडें हांव प्रवादी धाडटलो आनी तांचे उद्देशी हांव उलयतलो. तांचे तो ते आयकत जाल्यार तांकां सुटका मेळटली, सोडवण मेळटली आनी ते सारक्या रस्त्यार चलतले, ना जाल्यार ते वायट रस्त्यार. आनी प्रवादी पर्यान जरी तो ते भितरल्यान देवाचेर अवलंबून रावनान जाल्यार ते आपलेच सांगतले आनी लोकांक खोट्या मार्गार धाडटले. हे भाशेन आमी पळयता खूब पाटीं घडटा. कित्याक आमी देवाचें आयकना. पूण कित्याक लागून आयकना? कित्याक आमी जाणो जावंक जाय की ह्या संवसारांत मेळे आत्मे आसात. देंवचार म्हणटा आमी ताका, तोय आसा, तो आमकां कळना. हे ओतमे तर ओतम्याच्या पावंड्यारूच ते आमकां कळटा. आतां ही आमची कूड न्हय, कुडीच्या पावंड्यार म्हणून कितें जालें तर आमकां तें कळटा भायल्यान जखमी जालेल्या. पूण भितरल्यानूय कितें जाता, आमच्या भितरल्या सांद्यांक कितें जायत तर आमकां दोतोर अशें वयचें पडटा, तें सारकें चलना. पूण कुडूच न्हय, आमचें मन आसा आनी मनाच्या पावंड्यार चिंतना, भावना आनी हांकां लागून मागीर येवजण्यो हे बाकीचें आसा, मनोभव, एटिट्यूड्स हे सगळें आसता. ते त्या पावंड्यार आमी कशीं भावतल्या ताका मातशी खोलाय जाय. आमी आयकलें की ना मागीर थंयसर आमी बरे भाशेन समजोंक लागता. पूण कशें आमी समजवतले तें बरे भाशेन? ओतम्याच्या पावंड्यार तर आमी देवा बरोबर आसत जाल्यार तें सारकें समजोंक लागतलें. ना जाल्यार आपल्यापणान जें आसत तर आपल्या पासत आनी ह्या संवसारांतलेच स्थितीन आमी आनी वावरान म्हणून हितून उदिकान उदीक गुंतून येतले हांव, तातूंतच पडटलें हांव, थंयसरूच आसतलें हांव. तातूंतले मागीर आमकां भायर सरोंक जायना. एक पाटी असो एक व्हडलो बरयणार आसलेलो. चुकीन तो एका गॅम्बलींग खेळटा पळय थंयसर गेलो. गॅम्बलींग खेळतना ताणें म्हणून थोडे पयशे घातले. पयशे घातल्या उपरांत ताका खूब पयसो मेळलो. तो फुल्लो आनीकूय करूंक लागलो. कोत्ता कोत्ता इतलें तो सगळें ताचें गेलें की ताचें घडयाळ आसलेलें तेंय बी ताणें दिलें. घरा येयलो, एकदम निराश जालो. येवजिलें की हांव तसो कोत्चो ना म्हणून. पूण पोत्तून पोत्तून तेच भाशेन करीत करीत ताणें ताच्या घराची वाट लायली. इतली वायट लायली की ताणें ताची मुदी पर्यंत दिली. आनी एक पाटी अशें जालें की सगळेंच तो दिवंक लागलो. ताणें मागीर येवजिलें, सायबा हें म्हज्या लागीं सांवरांक जायना म्हूण लागलो. हांव कुमसाराक वेतलो आनी हांव देवाचें बोगसणें मागतलो.
वेता वेता म्हणसर थंयसर एक ताका इगोर्ज दिसली. पूण थंयसर गेल्या उपरांत कितें तरी जालें ताच्या जिवितान. तो कुंबसाराक गेलो आनी ते मेरेन ताका एक कुरपा मेवली. त्या फुडें ताणें आनी केन्नाच वायट केलें ना. हें आमचे वस्तुंगी जायना. पातोक आमचे मदें रुजलें की ना तें आमच्यान कोंचून काडूंक जायना. आमचे वस्तुंगी कितलेय प्रयत्न केले जाल्यार ते जायना. ते फकत देवाच्यान काडूंक जाता. आनी हाका लागून देवाचो बोक्त जेजू आमकां तातूंतलो सुटका दिवंक शकता. तर पयलें वाचप तशें सांगता, हो बोक्त देवाचें उतर आमकां सांगतलो आनी देवाच्या अधिकारान सगळें करतलो. तिसऱ्या वाचपान आमी कितें पळयलां, जेजू कशे भाशेन मेळ्ळ्या ओतम्यांक भायर काडटा. आमचे मदीं तशेंच खूब मेळ्ळे ओतमे आसात. आमची चिंतना भावना त्याच मेळ्ळ्या ओतमी कंट्रोल करतात. ताका लागून आमकां शांती ना आनी आमकां बरेंपण ना, आमकां संतोश ना. आमी उचांबळ रातची झेम पडोन आमकां. कित्याक लागून चिंतना आमची घुंवतात आनी ती मागीर न्हिदल्या उपरांत आनिकूय घुंवन आमकां जेमूय दिना. आमी गोळयो घेता, टॅबलेटी घेता, दुसरे उपाय करता, जायना. ताका लागून असले स्थितीन आमी देवाक उलो मारूंक जाय. जेजूक उलो मारीत जाल्यार ताणें आमचे पासत आपलें रगत वारिल्लें आसा. तो जाणो संवसारांत आसतना ताणें आमकां दाखयल्लें आसा की तो अधिकारान उलयता आनी सगळी वस्तू करता. आमी तो ताजे शीं वचत जाल्यार तो आमकां सुटका दितलोच. कित्याक हें ताणें आमचे पासत जिंकून घेतलेलें आसा. सैतानाचेर ताणें ताबो जोडलेलो आसा. तो आमकां तातूंतली सुटका दिवंक शकता. तर अशें करीत तर भयणीनो आनी भावनो, आमकां सगळ्या जाणांक जेजू सवें भितरल्यान सुटका मेळोन आमी खरी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक लागतले. एकामेकाचो देवान आमचो मोग केला ते भाशेन आमी एकामेकाचो करतले. हें सगळें आमचें सवें घडच्याक आमी कितें म्हणून करूंक जाय. जशे भाशेन आमी मोबायल चार्ज करता ते भाशेन आमी देवान चार्ज जावंक जाय. देवा बरोबर वेळ सारूंक जाय. आमी चड वेळ सारिना ना म्हणून आमचे सवें सारिना. आमी चड वेळ आमच्या चिंतनांनी आनी भावनांनी सादता. ती चिंतना भावना आमी सगळीं कोसळूंक जाय देवा सवें, जेजू सवें. कशी कोसळटली हांव. चिंतना भावना आयली की ना सुस्कार भायर सोडटना ती भायर काडूंक जाता. कशी काडूंक जाता. जेजूच्या नांवान जेजू 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 सुस्कार काबात जायसर हे भाशेन म्हणत तर तें सगळें भायर सरतलें. आनी दुसऱ्या सुस्कारान जेजू आमचे सवें येतलो. कित्याक सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजून आमकां सांगलां हांव जिवीत म्हणून. तर जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या पावंड्यार आनी ओतम्याच्या पावंड्यार. तर आमी ओतम्याच्या पावंड्यार तर हें थिरायत जेजूक प्रत्येक सुस्कारान आजीर जावंक जाल्यार बाकीचें सगळें बदलोंक लागतलें. हे भाशेन आमी करीत जाल्यार आमकां खरी सुटका मेवतली. आमी शांतीन जियेतल्या आनी आबोरार जावचें ना. भितर कितें जालें तर आमी शांत रावतल्या. कित्याक ताची घोटाय आमकां मेळटली. तो आमचे मेळ्ळे ओतमे पयस करता आनी मागीर आपल्या ओतम्यान भरून आमकां बरें पळय तें म्हणूंक ताचें सवें करपा दिता. कित्याक तो आमचे भितरूच जियेता. हे भाशेन आमचें जिवीत जावच्याक सदां 5 मिनट रातचे न्हिदोंक वता तेन्ना अशें हात जोडात. कित्याक आमच्या हातांनी खूब शक्ती आसा. ती शक्ती आमकां घोटाय दिता, पिकोवणी दिता आनी आमी जेजू सवें एकवटोन जिवंक लागता. तर अशें हात जोडया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. 1 मिनट प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना सुस्काराक आमी हाजीर जावया. हो सुस्कार आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. पांयांची बोटां आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन. जशे भाशेन एक आणयेंत आमी उदक घातलें म्हणटच सगळें आणयेंतलें उदक उदकान येता, सगळ्यो वस्तू उदकान येतात. तेच भाशेन आमची चिंतना भावना चाल जेजू सवें एकवटोन सुस्कार भायर सोडटना ताचें सवें तें आमी दवरया आनी भायर काडया. ताचें दवरलें म्हणटच जशे भाशेन आयज आमी पळयलां मेळो ओतमो बोब मारून भायर सरता. ते भाशेन सुस्कारांतल्यान हें सगळें भायर सरतलें आनी आमकां सुटका मेवतली.
आमी सारकीं जातल्या लोक अजाप जातलो कसली म्हणून शिकवण कसलें म्हणून जिवीत हें कसलें मागणें हें वय हातूंतल्यान आमी खरीं जीं देवाचीं भुरगीं जावंक जाय ते भाशेन प्रत्येक दिसा जिवंक लागतले हांव प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया चिंतना भावना चाल आदली आतांची आनी फुडली कांयच भितर दवरिनासतना सगळें ताचेर दवरया आनी भितरल्यान आमी स्वतंत्र जावया आनी ताचे शांतीन ताच्या मोगान ताच्या संतोशान आमी जियोंक लागतले हांव म्हणटूच हे भाशेन जियेताना आतां आमी आमचो भावार्थ उचारून देवा सवें आमचें जिवीत हिरावया सगळीं उबी रावया आतां आनी काळजान थावन म्हणया सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारे थावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. जेजू देवाचो भक्त फुडाऱ्यांचो फुडारी अधिकारान आनी पदवेन बरोवन शिकोवपी आनी बरेपण हाडपी ताच्याच नांवान आमची मागणी बापा मुखार मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पाप साहेब बेस साहेबांनी यादनिकांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेचे बरेपण पळोवन काळजीदारपणान समाजान वायटाचेर आपलो ताळो उबारूंक वावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मागतालो. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजान चलतले वायट नपयत करून पोजेक नितीन आनी स्वतान चलोवंक आनी पोजेक फायद्याक पडटा तसले निर्णय घेवंक दर एका नागरिकाचो होक राखूंक वावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मागतालो. गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसांत वावर करपी भाव भयणांनी आपल्याक दिल्लो वावराचो अधिकार देव भिरांतीन आनी मोगान करूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मागतालो. गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसांतले रिटायर्ड जावन गेल्ले भाव भयणांक फामिलीन कुशालकाय आनी मोग कुडी मोनाची गोठाय आनी देवाच्या मोगान जियेल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मागतालो. मरोन गेलेल्या सगळ्या आमच्या घरच्यांच्या आत्म्याक सर्गीचें सूख फावो जावं ती आमचे पासत देवा लागीं विनवणी करूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मागतालो. गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसांतले आमचे वडिलांक तशेंच वांगड्यांक तशेंच हांगा एकठांय जालेल्या सगळ्या भाव भयणांचेर
आनी आमच्या फामिलीचेर भाग्यन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचो मोग, शांती, कुशालकाय आनी बरी भलायकी आसल्यार पुरो मोन बापा लागीं मागुया. Donia deva, aik आमचो ताळो, मुक्तीपणान मातावलो. आमची खाजगी मागणी देवा मुखार मांडया. Donia deva, aik आमचो ताळो, मुक्तीपणान मातावलो. मोगाळ बापा, यो आनी हेर आमच्यो गरजो तूं शांती पावयतलोय म्हूण आमकां तुजेर विस्वास आसा. ह्याच विस्वासान केल्ली मागणी तूं स्विकार कर. आनी आतां आमी संवसारभर कोरोना व्हायरस पसरलेले आसा, वॅक्सिनूय मेळिल्लें आसा, तर आमी बापा कडेन मागया. सोरपोदेदार आनी काकूळटसरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, तुवें संवसारांत कितलींशीं आतां वॅक्सिनां स्टार्ट केलेलीं आसाय, तांचेर आमचो खूब फाटीं बोरवांसो आसा वो बोरवांसो नासना. तर ह्या सगळ्या आमच्या समस्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तूं आमकां बरें पळय तें फावो कर आनी ह्या वॅक्सिना उदेशी आमकां सगळ्या जाणांक हे पेस्त पिडांतली निवार. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. बेटोनी. भावा भयणीनो, आमच्या वावराच्यो कुणा आमी बापाक भेटयता. मातशें कलेक्शन मातशें उपरांत करात. कलेक्शन मातशें उपरांत करात. रावत थांबा. आमच्या वावराची सुरवात ते सोंपोवणे पासून आमी ह्यो कुणा वापरता. आमची सेक्शन्स, एडमीन, अकाउंट्स, प्रूफ रिडींग, कंपोजिंग, प्लेट मेकिंग, ब्लॉक मेकिंग, बायंडींग आनी मेंटेनन्स. आमच्या सगळ्याच्या नांवान आमचो डेप्युटी डायरेक्टर ह्यो कुणा उंडिया आनी सोऱ्या बरोबर बापाक भेटोवंक याज्ञिकाच्या हातांत घालता. फुलां याज्ञिकाच्या हातांत घालता आसतना आमचें जिवीत ह्या फुलां भाशेन कुशलकायेन आनी सोबीतकाय हाडटेलें जावंक मागुया. आमचो वावर, आमचे वावडे, आमचें उस्के, आमचें दूख आनी सूख उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर बापाक भेटोवया. C8 बापाक मानना, पेज 31. Bapak mana kon bailo, sai kalsachi kori bokti, takanaka bolidana, sai pelachi doya priti, moka bapa manutuke, mokan kili. Betoni moka bapa manutuke mokan kili betoni
आमच्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान, मागणी आनी ही देणी देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्ट मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जवणपणान जिंकल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत शासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी येवनो खाता आनी हे काळशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता.
आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक आनी चाकोरणींक ह्या संवसारांतलीं तुवें आपोवन व्हेलीं जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारये देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकारीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती आनी हे मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा वो इंतेसां आसात ती मनांत धरून सगल्या संवसाराच्या आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागया आनी तांकां सगल्यांक बरी सावध भलायकी चड करून प्रिंटींग प्रेसाच्या आमच्या सगल्या भावा भयणीकूय हांगसर आनी सगल्या भारतांत आसात तितल्यांकूय आमी तांचे पासत मागया आनी म्हणया आमच्या बापा सुखींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें उतरायता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी चोराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
Zoe Preeti Mog Vosta, page 75, D47. Zoe Preeti Mog Vosta, Doi Deo Achirasa. Zoe Preeti Mog Vosta, Doi Deo Achirasa. Yektai Kelanik Chitan, Amka Jesu Chamokan, Jesu Amche Nadospon, Anonani Vortepon, Zoe Preeti Mog Vosta, Doi Deo Achirasa. 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 Chivya Deva Chibira, Tanso Mogam Chakansan, Torkoria Monan Kochi, Preeti Yeka Mekachi. Zoe Preeti Mog Vosta, Doi Deo Achirasa. 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 Zorektaya Misalia, Don Mona Chia Sona, Sugrivi Vatamodi, Chisuk Mode Asundi. Zoe Preeti Mog Vosta, Doi Deo Achirasa. Zoe Preeti Mog Vosta, Doi Deo Achirasa.
आमच्या काळजांत जेजू आसा म्हणटो थोडोच वेळ आमी दोळे धांपया आनी ताका एकवटून हो वेळ सारया. जी आमची भाव भयणां दुसऱ्या धर्माची म्हणजे हिंदू भाव भयणी आसात तांकां आतां हांव एक फूल दितलो. तें तुमी तुमच्या जाग्यार मातशी उबी रावात आनी येवन हांव तुमकां तें दितां. आज ह्या व्हड्या कुशलकाय दिसा गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसांतल्या वांगड्याच्या नांवान आमचे दिनवास त्रियेक देवाक आनी एक वरोस देवान आमकां राखली आनी सांबाळली. आमचे दिनवास बागेवन फ्रांसीस शावेराक ताजेच मजतीन आमकां जायतीं बरेपण देवा कडसून फावो जालां. आमचे दिनवास आमच्या डायरेक्टराक आनी वडिलांक. आज हे मिसाचे भेटेची समोरणी उबारलेल्या आमच्या यात्नीक भावाक फादर पेत्रुसियोक आमचे दिनवास. तशेंच गायना करून आदार दितल्या कोयराक आमचे दिनवास. देवान तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं.
मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणेच्या ह्या जेवणांत तुवें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फाव कोत्ताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बावाड सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्तान आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. चड करून जे आमचे भाव भयण वर्साचे वर्सां कितलींच वर्सां जालीं ते हांगसर येत आसात. ही पयली तांची रोमार ह्या वर्साची. तर हांव तांकां सगळ्यांक जे कोण हांगसर आयलेले आसात, जे कोण अंतरलेले आसा, तांचे पासत आमी मागलेले आसा. पूण तुमकां भरपूर देवान आशिर्वाद दिवचो, तुमचो वावर बरे भाशेन करपाक तुमकां घटाय दिवची. आनी त्याच प्रमाणे बाकीचीं जीं तुमी आयिल्लीं आसा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक व्हडा भक्तीन भावार्थान भाग्यवन फ्रांसिसाच्या पांयां घालल्या तुमी येतात. तर हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटना एक सुचना आसात की हांगसर पल्स पोलियो दितात. जांची भुरगीं 5 वर्सां आनी खाली आसात तांकां तुमच्यान भायर पल्स पोलियो इंजेक्शन वॅक्सीन दिवंक जाता. तर तें मातशें तुमी मनांत दवरात. सर्वेस्वर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोसार आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. हे मीस जातकूच आमचे भाव प्रिंटींग प्रेसांतले तुमकां एक कट्टेल दितले जातून मागणी आसात. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक ताणें ते आदारलेले आसा. तर U20 page 240. San Francis Xaviera, vora cura, rati samcha mogan, las veliam, besanga saiba, desaramcha, sambarunamka, besangkat saiba desaramcha samalunamka gopandusha. आता दुसरे मीस स्टार्ट जातले ह्या उपरांत. तर मातशी बेगीन तुमी भायर सरात. देव बरें करूं.